दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू घराच्या उमऱ्याशी पावतोच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी पांयां पडून ताका नमस्कार केलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो, उठ, तर हांवूय एक मनीस. उलयत उलयत ते भितर गेले आनी हांगा एकठांय जाल्लो तो खूब लोक तांकां मेळ्ळो. ताणें तांकां अशें म्हणलें, एका जुदेव मनशान एका विदेशाक एकटोवंक आनी तांगेर रावंक कितलें विटेचें तें तुमी जाणोन. पूण खंयच्याच मनशाक हांवें अपवित्र आनी मेळो म्हणचो न्हय म्हूण देवान म्हाका दाखयलां. ह्याच पासत तुवें म्हाका आपोवंक धाडटोच हांव फाटीं फुडें सरो नासतना आयलां. तर हांव तुजे लागीं विचारतां, तुवें म्हाका कित्याक म्हूण आपोवंक धाडलाय? कॉर्नेलान जबाब दिलो, 3 दीस जाले हेच घडयेर म्हज्या घरांत सांजेचे 3 वरांचेर हांव मागणें करतालों. ओची जोगजोगीत वस्त्र घालून एक मनीस म्हज्या फुड्यांत उबो जालो. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, कॉर्नेल, देवान तुजें मागणें आयकून घेतलें आनी तुज्या 2 दनाचो देवा मुखार उगडास जालो. तर जॉपाक आसलोल्या सिमांव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवंक धाड. तो सिमांव चामारागेर रावता आनी ताचें घर दर्याचे किनारेर. त्या पासत हांवें तुका रोखडोच आपोवंक धाडलो आनी तुवें येवन बरें केलें. तर पळय, हांगा आमी तुजे मुखार एकठांय जाल्लीं आसांव. सर्वेस्परान तुका कितें सांगूंक फरमायलां तें आयकूंक आमी तयार आसांव. तोंड उगडून पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें, देव तोंडाक पळयोवन मनशां मदें अंतर करिना हें सोत म्हूण म्हाका थावें जालें. पूण कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती करता आनी देवाचे खुशे प्रमाणें चलता तर तो की देवाक मानवता. देवाचें उतर हें, देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगूट करात. समेज लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय पोरसांनो, यावेक नांवाडात. सबाब, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगूट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. सबाब, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान पुरगूट करात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां पोरकी वो भायली मनशां न्हय. भक्तांच्या वांगडा तुमी सोहो नागरिकां आनी देवाचे कुटुंबांतलीं. तुमी 2 दुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच जेजू क्रिस्त त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर. तोच ही सगळी बांडावळ एकवटी सांबाळटा आनी ती सर्वेस्पराक भेटयल्लें मंदीर कशें वाडयता. तुमी ताचे सवें हेरां बरोबर आत्म्या उदेशी देवाचें घर कशें बांदून येता. देवाचें उतर हें, देवाचें बोड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक 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 जय जय. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक
सोय सोय. जुआंव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळो म्हणलोलो तोमास ताचे बरोबर नासलो. देखून दुसरे सिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें ताका म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानचेक ना. 8 दीस उपरांत शीस नव्यान घरांत आसलें आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी ताचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. हे फुडें बावाट नासलेलो जावं नाका, पूण बावाट धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हजे सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें बावाट धरलोय. पळयनासतना बावाट धरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वा काणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हे फुडें बावाट नासलेलो जावं नाका, पूण बावाट धर. नियाळाक आदार. तोमस, ताका आमी दिबावी तोमस म्हूण वळखता. पयले घोडे जेजूच्या रुपांतराचेर दुबावलो, पूण मागीर त्याच जेजूचेर बावाट गोट दवरूंक पावलो. आमच्या भारतांत तामिळनाडू, केरळा वाठारांत येवन ताणें क्रिस्ती धर्म परगटलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तोमासाक म्हणटा, पळयलो देखून तुवें बावाट धरलो. पळयनासतना बावाट धरतात ती खरेंच भागी. पयले वाचपांत जात कात पळयनासतना पेद्रू कोणपुरी कोर्नेलाच्या घरांत वेता. कोर्नेलाचें मागणें आयकून सर्वेस्वरानूच पेद्रूक आपोवंक धाडलो आनी पेद्रूचो संदेश देव तोंडाक पळोवन मनशा मोदें अंतर करिना. कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्रांचेर तो जावं देवाची भोक्ती करता आनी देवाचे खोशे प्रमाणें चलता तो मनीस देवाक मानवता म्हूण सांगता. आज आमचो थाराव जावन दी. मनशा मोदें रावून फकत तांचे पळक्या वस्तूंचेर बावाट धरिनासतना सर्वेस्पराचेर बावाट धरून आमी जिवया.